गोंयांत वेगवेगळ्या सेक्टरांनी एक्सपोर्ट वाडोवपाक जाय। ते खातीर वायब्रंट गोवान एक्सपोर्टाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। पळयात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वायब्रंट गुजराताच्या उपक्रमाचेर आदारिल्लो वायब्रंट गोंय प्रेरणा पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो 9 जुलयाक राजभवनांतल्या दरबार हॉलांत घडोवन हाडलो। त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। वेगवेगळ्या वर्गांतल्या व्यक्तीक, वेवसायिकांक आनी बिझनेस हबांक मान दिवप हो कार्यावळीचो मुखेल आशिल्लो। पळयात। इन फ्युचर आमी म्हणटा ते गोंयांत एक्सपोर्ट वाडपाक जाय, जाच्या खातीर वेरियस MSMEs आसतली, फार्मा इंडस्ट्री आसतली, IT इंडस्ट्री आसतली, टुरिजम इंडस्ट्री आसतली, वेरियस सेक्टरांत आमकां जे प्रमोट करपाक जाय, गोंय प्रमोट करपाक जाय, ते म्हाका दिसता वायब्रंट गोवान आजुनूय म्हणजे डिफरंट सेक्टर, स्पेशली द एक्सपोर्ट सेक्टर, स्पेशली आमी ज्यो MSMEs हांगासर ऑपरेट करता ताच्या खातीर एक्सपोर्ट सेक्टर वाडप हें गरजेचें आसा आनी ताजेर जर स्पेशली कॉन्सन्ट्रेशन केलें जाल्यार गोंयांत आजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणांत एक्सपोर्ट वाडपाक शकता। वायब्रंट गोवाची न्यू टीम आनी तांणी ताचेर लक्ष दिवचें आनी कशा पद्दतीन एक्सपोर्ट हांगासर वाडपाक शकता आनी टुरिजम इंडस्ट्रीचो बिझनेस हांगासर कशा पद्दतीन आमी आनीकूय प्रमोट करूंक शकतले, गोंय एट प्रेझेंट आमी वर्ल्ड मॅपाचेर कशा पद्दतीन दवरपाक शकतले हाचो विचार करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, श्वेता गांवकार आनी मनीषा जाधव।